सुन्नी गुलिस्तान मस्जिदी कडेन बोवाळ जातलो हाची कल्पना एक दीस पयलीं फातोड्डा पुलिसेक दिल्ली। ते दृश्टीन कडक पुलीस बंदोबस्त दवरपाचे म्हणूनय मागणी तेंच्यांनी केल्ली, तरी थंय खून जालो। अटक जाली तरी आरोपी दितालो कस्टडींतल्यान खुनाची धमकी, ताचो फोन जप्त केलोच ना। ह्या घाळपणाक लागून पुलिसेचेर कारवाई चल्ला अशी सुत्रांची माहिती आसा। खुना उपरांत दोग पुलिसांचेर शिस्तभंगाची कारवाय केल्या। पुलीस निरीक्षक नेथन आल्मेदाची SP ऑफिसात ट्रान्सफर जाल्यार कायदो वेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जातलो हाची कल्पना दिवनूय ताणें दुर्लक्ष केल्ल्यान PIचेर कारवाय जाल्यार अटक करूनय दुबाविता कडेन मोबायल फोन सापडिल्ल्यान ASI निलंबीत। सुन्नी गुलिस्तान मस्जिदी संदर्भात दोन गटां मदीं वाद आशिल्लो। दोनूय गटांनी एकमेकाड फातोर्डा पुलिशेंत कागाळी केल्ल्यो। कायदो वेवस्थेचो प्रस्न निर्माण जातलो म्हणून सांगिल्ले। कडक पुलीस बंदोबस्त दवरचो म्हणून मागणी केल्ली, मात पुलिशेन फावो तो बंदोबस्त दवरूंक ना, देखून PIचेर शिस्तभंगाची कारवाय। खुना उपरांत अटक करूनय दुबाविता कडेन मोबायल फोन सापडलो। दुबाविता कडेन मोबायल आसा म्हणून कॉन्स्टेबलांनी ASI दुर्गेश पावसकाराक सांगिल्ले, मात ताणें दुर्लक्ष केल्ल्यान दुर्गेशाचेर कारवाय। अटक जाली तरी आरोपी दितलो कस्टडींतल्यान खुनाची धमकी। आमकां मॅसेज येता पर्सनल मोबायलांचेर ती म्हणून आपल्या भुरग्यांक त्रास केले जाल्यार आपूण काय लायफ टायम भितर व्हरपाना, आपूण बेगीन भायर येतलो आनी तुमकां सगळ्यांक दाखयता म्हणून पर्सनली नंबराचेर आपल्या तेगे पर्सनल नंबरा वयल्यान फोन हे केला, मेसेज केला। सो ती आमी स्क्रीनशॉट काडून SP फुडें आयिल्ले। काल एक तर आमगे भुरगो मेला आनी हो मारलो मनीस थंय भितर पडोवन भितरल्यान आमकां जेन्ना मोबायल आपल्या पर्सनल नंबर पुलीस स्टेशना भितरल्यान जेन्ना आमकां मेसेज केला, साहेब म्हणल्यार आमकां एक कितें चलना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।